सांजेच्या वेळार कोण गय हॅलो कोण उलयता ती कशे जोर उलय साहेबा तुजो ताळो सुटाना हाऊ इन्स्पेक्टर गुड इव्हनिंग इन्स्पेक्टर गुड इव्हनिंग दया करून फोन मेजराक दिया सॉरी सर मेजर घराना किथे मेजर घराना खंय गेला तो खंय गेला म्हण हांव नेना इन्स्पेक्टर व्हॉट्स स्टुपिडनेस कोणाचे परवानगी आसून तो घरा भायर गेलो ते हांव नेना अंद्राम हांव आत्तांच्या आत्तां घरा येता मेजर पाटी आयलो तर ताणे परत घरा भायर पाय दवरूंक नसो म्हणून हांवें फोनार तिळसना म्हूण कळय बरें इन्स्पेक्टर अंद्राम आपले दनिया म्हाका मेळोंक कोणी आयिल्ले ना दनिया पूण आत्ता इन्स्पेक्टराचे फोन आयिल्ले इन्स्पेक्टराचे फोन कितें म्हणालो ताची परवानगी नासतना तूं भायर गेल्ल्याक तो रागार जालो पोलीस हुद्दो मेळ्ळ्या तक्षणा हांकां विचारण्याचे पिशे लागता उपरांत कितें म्हणालो तो परत घरा फाटी येता म्हणसर तुवें भायर पाय दवरूंक नजो खंय ओ आमचे कश्ट ते कितें जाणा आमच्या गरजेच्या वक्ता हांचे लागीं विचारणाने भायर वचचे गे गुड इव्हनिंग मेजर गुड इव्हनिंग इन्स्पेक्टर ये बोस ना सॉरी म्हज्या परवानगी विना घरा भायर पाय दवरूंक नसो म्हणून हांवें तुमकां ताकीद दिल्ली पूण तुमी म्हज्या गरजेच्या वक्ता तुजी ताकीद व्यर्थ जाता इन्स्पेक्टर म्हज्या गरजेच्या वक्ता हांवें म्हजें मॅट भायर दवरचें पडटा नो नो नेवर मेजर तुमची ताकीद म्हज्या परिस्थितीक उपकारना इन्स्पेक्टर मेजर इन्स्पेक्टर डॅडी डॅडी तुका कितले फावटी सांगले डॅडी म्हज्या दोळ्यांक तुज्या दोळ्यांक दिसना आनी खंय तरी वेतना कांय तरी घडलें तर त्या देखून हांवें तुका सांगचें घरा भायर पाय दवरूंक नजो म्हणून हांव जाणा पुता हांव जाणा तूं म्हजो कितलो मोग करताय तें हांव जाणा पुता आय रियली एप्रिशिएट यू या माय गांवच्या रक्षणा खातीर हांवें म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट वगडायली देवान म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट वेल्या तरी ह्या म्हज्या पांयांक ह्या म्हज्या हातांक आनी ह्या म्हज्या खाणांक त्या देवान दिश्ट दिल्या पुता आतां म्हजी आशा एकच पुता ह्या म्हज्या घरांत सदांच रीत नीत शिस्त आसूंक जाय आनी ह्या म्हज्या घरांत कोणेय चूक केल्यार ताची शिक्षा तूं जाणाय मू पळयच्यार हे आमचें घर नितीचें घर जस्टीस हाऊस तुज्या आशे प्रमाणे जातलेंच व्हेरी गुड माय सन व्हेरी गुड डॅड आनी गुड न्यूज पळय तुजो पोतू म्हजो भाऊ आल्फ्रेडाचे कागद आयला अल्फ्रेडाचे कागद पळय आनी ताणें शिक्षा कॉलेजीचे मॅगझिनी धाडला कितें कितें विशेष आसा पुता तांकां आनी 2 दिसां भितर तो गांवा पावता खंय डॅडी व्हेरी गुड आनी आमचो आल्फ्रेड ह्या आमच्या सगळ्या स्टेटाक श्रेष्ठ एनसीसी कॅडेट म्हणून वेंचून आयला आनी ताची तस्वीर ह्या मॅगझिनाचेर छापल्या अळे 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 पळय डॅडी ओ नो सॉरी डॅड तुका दोळे दिसनात म्हणल्यार चिंता बस म्हज्या मती केलें ना
ओके ओके परवाना पुता परवाना पण ते मॅगझिन शिंदी प्लीज इन्स्पेक्टर म्हज्या पुताची तस्वीर आणि तू खंयच्या पानार थापल्या 13वा पानार डॅड 13वा पानार ओके ओके व्हेरी गुड डॅड म्हाका भायर वचूंक वाजो जाल्ल्यान हांव म्हज्या रुमाक वचूंक येता जायत पुता Alfred Alfred my son Alfred my son Alfred my son Alfred मेस्त्री आयलो मग ये मारलो मेजर मारलो बस ये भारी विचित्र मेजर भारी विचित्र आयल्या मनशाचो आवाज ऐकून तू म्हूण इसकोण म्हूण तू फार किताय ने भारी विचित्र बा भारी विचित्र देवान म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट वेल्या तरी म्हज्या खाणांक भरपूरची सकत दिल्या मेस्त्री हे वय बा बरें सांगिल्ले बरी तुम्ही किती इश्टीन आयल्यात किते सांगचे मेजर म्हजी भलायकी बरी ना या सरकारी वैजाच्या वकात कर्ण कितेच वायद्याक पडले ना किते सांगचे मेजर तसे कास्की धाकरा लागी वसोंक तुमच्या लागी पैसे येणार नाही मेस्त्री तुका कळले मेजर तुका कळले म्हाका इल्ले दूड वाची कुमोक केली तर ओके ओके डेफिनेट किते म्हळे डेफिनेट करया बा तू कितें ये मेजर म्हाका एक उळी कांग्यो आसा एक ग्लास गुळ उदक मेळत गी वाय नॉट आंध्रामा ए आंध्रामा वय अरे मेस्त्री आयला ताका एक गुळ्ळी काणयो आसा काय भितर वचून एक ग्लास हुन उदा काढणे धन्य ये मेस्त्री सांगले बरी तुमका कितले पैसे जाय म्हणाले म्हाका एक 100 रुपये मेळ्ळ्यार जाते मेजर ओके ओके एक मिनिट दर मेस्त्री 100 रुपये तुका मस्त देव बरें करू मेजर मेजर ये मुझे पेन्शन आयिल्ल्या कुडले तुझे पैसे पाठी दिता जाय. पेन्शन आयिल्ले कुडले पाठी दिता मेजर मेजर मस्त देव बरें करू आंध्राम आपले धन्या वय मेस्त्रीने तुका ऊन उदक काढून सांगितले मग वय धन्या आणि ते ऊन उदकाच्या बदला की शेळे उदक काढून दिले वय धन्या घरा आईला सैर्यान ऊन उदक विचारताना थाका शेळे उदक हाडणं देऊन या घरची नीत तुवे म्हटल्याय दी
मेजर निधीचे बंदर उभं राहिला तू आहे असं आणि तिकडचे की अनित कोणे कोणे आणि दादारला या मेजराने आत्ता गडल्या गडिताक मुझ्या दोळ्या साक सावन असतात मेजर मुझ्या दोळ्या म्हाका फटयना बापायच्या सानराच्या आंध्र म्हाका खंयच्या चुकीक ही शिक्षा घरा आयिल्ल्या सैर्यान गुळी काणग्यांक गुणविदा विचारताना ताणें शेळे उदक हाडून दिल्लें ही ताची चूक न्हय गे त्या चुकी खातीर ही सजा या म्हज्या घरांत कोणेय कितेंय चूक केल्यार तांकां तांकां त्या चाटेची शिक्षा आसतलीच या म्हज्या नितीच्या घरांत कोणेय केन्नाच अनित आदारूंक नजो इन्स्पेक्टर अनित आदारूंक नजो आल्फ्रेड कॉलेजीक रजा मेळ्ळ्या आनी तूं गांवा येताय गांवा गेल्लोस कोणी दुसरें मेटून म्हजो उगडास विसरूनचो नाय मू ओ वीणा बेश्टें कित्याक तूं पावताय तुजो आल्फ्रेड तसलो भुरगो म्हूण तूं लेखताय ना म्हजो आल्फ्रेड तशें करचो ना जाल्यार काळसान एका तराचे धडधडे उडटात मोत विरार जाता आल्फ्रेड तूं म्हाका सांगचो नाय मू कितें उलयताय वीणा म्हज्या घरचें नांवच जस्टीस हाऊस नितीचें घर वीणा नितीचें घर आनी म्हजो बापूय मेजर ऑगस्टीन बरेट्टो अख्ख्या गांवांतच न्याय नितीक नांव गेल्लो मनीस तसल्या बापायचो भूत हांव नीच चुकोवन चला म्हूण तूं लेखताय म्हाका तुजेर भरपूर विश्वास आसा बा तो विश्वासच म्हज्या जिविताचें रक्षण करून भियेनाका वीणा तुजो हात धरचे खातीर हो जीव बलिदान दिवंक हांव तयार डॅडी म्हजो नितीदार म्हज्या कुशेक केदीस आड येवचो ना गांवा गेल्लोच तुजे विशयी हांव डॅडीक कळयता वीणा उपरांत आमचे पेपर पेपर डूम थँक्यू आल्फ्रेड हांव ही संगत म्हज्या भावा कळयता माय बाप सरल्या नंतर तांचे जागर आसचो म्हजो मुगाळ भाव म्हज्या खंयच्याय आशेक वा कुशेक निराशा हाडल्ली ना बरें तर वीणा परत मेळटा म्हणा सर बाय बाय आल्फ्रेड वीणा घे ही म्हजी तस्वीर म्हज्या उडासाक तुजे लागीं आसो हाच्या फाटल्यान म्हजो विलासी आसा वीणा थँक्यू आल्फ्रेड ह्या तस्वीरे मुखांत तुजे सुंदर मुखामूळ सदांच हांव पळयतली बरें वीणा बाय आल्फ्रेड बाय वीणा बाय वीणा आल्फ्रेड दीपा हांव आतां मार्केट वचून आयलो जाय जात्याबा उताव शिवंत राव जाय जात्या अरे किपा आयले रे आयलो रे इंत्रू इंत्रू आयलो इंत्रू ओरे वस्तू वस्तू शिवंत दिल्ल्यान आयलो आयलो नाम सांग रे जाय जात्याबा खंय रे तो खंय रे तुझो धनी ताका सोड ना खंय रे तो बाहेर गेला बाहेर खंय ना खंय मरून गेला की आता झालं तरी किती पळे रे तुझ्या धनियाक कोणे रे शिमण्याचे काम शिकयले आका ब्लाऊज म्हणतात की सिनेमा पोस्टर म्हणतात नाही असें तुझो धनी टाईट जावन आला रे असं टाईट शिवंक तुमका लुगा काढता नाही सड हाडून किती लुगा काढल्या म्हणून अशें दाखयता ना कशें कर शिवून टायला रामा म्हणून गमट्या हाड घालून सांगतात केदाळ येता धनी सांगून जायना थोड्या पटी गेला रे एक हप्ता म्हणून सरी येना कहीं असा रे तो कहीं असा रे तो कहीं असा तो कोण कोण तुझे बाबा जो ना येतालो सावकाश येतालो तू किती गडबडतय तुका किती जायचे येता
आले रे काले शिवला रे ही पॅन्ट की ही जा रे काले ते दोन्ही जाता 2 in 1 पोर सुवेर झोक देऊन घेताना म्हणाले चड्डी जायतू म्हणून उपरांत म्हणाले पॅन्टच जायतू म्हणून आता आमची कसली सोक ते आता फॅशन म्हणून चिंचे नाही तुझ्या धन्याक चिरते तो जोडता इतलं बरं लोक सत्य नाचगण वाढायले किती रे इतले लांब पण आहे का तुझा लाटपूट धनी इल्लो वेळ राहू तो बाहेर गेला बाहेर काही सिमेस्ट्री गेला रे एक पहिला शिव मिळाला पादरीचा लोभ शिवला तुम्ही मुझ्याकडे किती चर्चा करतात तुम्ही आता सलसे बरे हांव एक तुमका पापसो मेळलो हेंಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಅಡಿಯಂತ ಕಾಲೆ ಮಿಷಿನ ಬಿದ್ದರ ಕಾಲೆ ಉಂದಿರ್ ಕೆಲ ए मोजा बस कदा ए किते शिवलांगा आणि एक कालेंगा आणि हे किती रे गाला रे आणि मुखार तुम्ही असे करू नजो रावया ಹೇಗಿದೆ ದಟ್ಟೆ ಬಾ ಹೋಗಸಲ ಗಲಾಟು पळे बाय पळे तुझ्या भावान ब्लाऊज म्हणून कित्या शिवायला आणि हे पळे बाय चड्डी की पॅन्ट ಏನ್ ಬೇಡ ಏ ಪೈರಾನ್ಗಿ ಲೋಭ गम्माया तुम्ही गलाटो करू नका हा विचार करता आमका जाय नीट आमका नीट जाय बाय आमका नीट जाय बरे बरे बाय तू दू कप्पल्यार आमची दू कुणे जाते होय तुमका नुकसान झाला ते करे हांव तुमच्या नश्टाक फरियाद सांगता तुमका हांव एक नवेंच लुगट हाडून शिवयचे की वा 1.5 रुपया दिल्या जाय प्लीज म्हजे खातीर म्हज्या भावान केल्ल्या चुके खातीर हांव तुजे लागीं माफ मागता आमका गोत्ता बाय तू नीतिवंत तुझ्या तोंड पळोवन या तुझ्या भावाक हांव सोडटा होय बाय हांवें ताका बक्षिलें वय वय हांवें तशेंच केलें चलया रे बरें बाय आमी चलता घरा येऊनचे पहिले कागद घालले तर हांव तू मुखार येतो ना घेना कितें तुज्या मोगाळ दट्टचेर इतलोय राग दट्या बा आत्ता आयल्या गिरायकाक तुवें अशें करचें गी तुवें घरची नीत गी म्हाका भूतबाळ तुवें सांगचें आसलें पूण आज हांवेंच तुका भूतबाळ सांगचें पडलें न्ही अशें करून तुज्या बहिणीची मोर्याद उगडयली बरी करताय न्ही दट्या बा तुका एक बहीण आसा ताका एक फुडार आसा म्हणलो तूं विसरलोय गी मर्यादीन गोड 4 कास कर समाजेन मेल फांग जावन जेल्यार कितली खुशी बरें इल्लें सांगतानाच राग मस्तकार सोडलो बाये राजा मिळली की बाये आणि गंमत गिपा तुही धाट्या बा सांगाता मेळोवन मांगडा खेळ खेळूंक सुरू केलें रे अनास जाल्ल्या तुका धाट्या म्हण हाड हांगासर बसलें कित्याक तुवें शिकाचे काम करीचे पयशे जोडीचे आनी तुजो फुडार बांदीचे म्हूण हे कितें तुज्या मेंदवारी गाना रे सुख झाले बाया आणि मुखार केदींच असिलो चुकी करिना म्हाका माफ कर बाये असा असा पोट भरून ना असा हांवें आज एप्रोन घाला म्हण तुमी आसतात आणि मुखार ह्या घरांत कोण सू करता ताणी एप्रोन घालीचे आणि त्या दीस तुम्ही सू केल्ल्या वेळार एप्रोन घाल्ल्या वेळार
हांव ही पाठभर नाचतलो. ओके ओके तशेंच जावं. बये पानांत तापलं उदक आसा तूं न्हांवन ये बये. दाट्या बा आनी आमी आमचें काम सुरू करया. दट्या बा हांवें तुका एक मोगाची खाणी काडल्या. ही तुझ्या मोगाच्या भयणीन म्हज्या मोगाच्या भावा दिवची ल्हानशी मोगाची काणी. बे ही कान कातर ही कातर आज घडिल्ल्या बरे पाड कामा उपयोग करिनासतना बऱ्या कामाक मात्र तुवें उपयोग करीत जाय म्हूण म्हाका भास दी जाय. कंडी जावन वयना हांव तुका भास दिता. तरणाटपणाचे मेळ्ळा देणे सुयोगाचा मजा मा. अरे आर्थराचे कागद का लायिल्ले वाचूंक तू उडास ना. पळया काल बरें लावून पळया. Dear Alfred, stupid, idiot, fool, तुका कॉलेजीक रजा मेळोन हप्तो जालो आनी की गांवाक येवची आलोचन नांगी कितें. आमी सकळ तुज्या येण्याक आतुरायेन राखून आसा. डॅडी आख्खो दीस तुजो मॅगझीन पळोवन तुजी फोटो हरत्या दामून धरून आसता आनी एका वाटेन आंध्राम पोनोस घेवन तुजी वाट रखता तुज्या मोगाच्यो पातोळ्यो करून. हे कागद मेळिल्ल्या कुडले उटाउटी गांवाक ये. तुज्या मोगाचो भाव ए बारेट्टो. Okay, brother. I will start immediately. कालच जावन मोग तुझो हांव करता सदांच तुज्या मोगा काशेता दीस रात ना 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 रा 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 रा. Oh, sweethearts, darlings, lollipops. Number 1, Zina. Maka like na. Number 2, Seema. Nama. Number 3, Shobha. Oh, Nomba. Number 4, Rita. Tata. Number 5, Mari. I am sorry. Number 6, Veena. Anina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12, 13. My son Alfred. My son. My son. My son. My son Alfred. Good morning, Dad. Good morning. Good morning, Alfred. Good morning. कसो आसाय? बरो आसा, Dad. एक्झाम पुरा जाली न्हू? होय, Dad. डिस्टिंक्शन गॅरंटी न्हू पुता? Cool, Dad. 100% distinction. Dad, how? Who'd कोण आसो? Major Augustine Baretto.
ओ माझा निमाण फूत मेस्त्री वय गे वय, वय. लास्ट नंबर ते तुझे नाव किती रे बा म्हणजे नाव घे हा म्हणजे नाव डेनियल हा. मग टेन म्हणा भारी बरे नाव टेन्नो हा देन्नो मम्मीन केली अडून सांगितली ने डॅडी वय ही म्हाका उडास असा की हो ते असच्या कोंगण्याच्या अंगडीत हांव एक 5 रुपयाची केळी आणणे ती तुमचं नाव घात असता वस मग 5 रुपयाची न्ही 5 रुपयाची एक डॅडी. वस मग वस केली माका नाका रे हे ते सोडो कसं चलता तुझ्या दुधासो यार वजे दूध नाही गायचे वेस्त्री काय आता पेंडीक फिडाक बरा रेट सडल्याने होय आबा आयना बा जाल्यार करचे उदक आनी घाले बरसून मागीर तू कसो आसा मेस्त्री मोजी गजाल काले सांगचे साहेबा या जून महिन्याचे पेन्शन सप्टेंबरात येऊन पावले आणि सप्टेंबराचे काय जानेवारीत ते तगोन ना कोटा कितल्या मुळ्यार रिटायर्ड मेस्ट्रीने ये सुमार दिसात न्हू बोलाय किस बरी ना रे त्या 13 बायसलो म्हाका एक 100 रुपये मेळटले रे 100 रुपये वय रे 100 रुपये नान दिगी म्हणून पळयता 100 रुपये ना 50 रुपया तू एक काम कर ते 50 आता दे उरले 50 उपरांत दे दर 50 रुपये आ. पेन्शन आयले कुठले म्हाका दिजे पेन्शन आयले कुठले पाटीन दिता रे ये तुवें म्हाका 50 दिवं का ते बियाना करे हांव दिता तुवें म्हाका 50 दिवं का ते करेक्ट तुवें म्हाका 50 हांवें तुका 50 50 वय साईबा डॅडी ये कितें रे कळ्ळें येता खंय तो कोंकणो पेस्ताक 5 रुपये दिले तुका एक केळें हाडनायलाय उरली केली काय आल्या रे 5 रुपयाक 3 केळी दिल्ली हा वाटेर येताना म्हाका भूक लागली देखून म्हज्या वाट्याचे एक केळे हांवें केले तू जेवणाचे गेल्या आणि 2 उरली काले झाली रे मुखार येताना परतून भूक लागली मामीचा वांटो मगच नाही वे देखून मामीच्या वांट्याचे हांवें खावन सोडले दे तुजो वांटो दवरला 2 केळी केली कशी केली रे भारी सुलभ डॅडी अरे अशें करचें अरे पोट फुटून कशी रे गिळून कशी घट्ट बापायची भूत फुताक ना भारी जोर मेस्त्री अरे इत्रो टेन्शन कर नाका भारी पाप दिसता भारी पाप चेक काय करताय ओ तू भारी हुशार भुरगो जायते ये हुशार ने तुझी पोरिशा करता हो हा तुझ्या डॅडीक तुवें अजाप जायशें करीत अजाप करता हा म्हाका सांग तुका कष्टाचे एक सवाल जाय की निसुलाबायची 2 सवालां जाय कष्टांचे एकच सवाल विचार मिस्त्री तशें जाल्यार म्हाका सांग कोंबी पयलें गे तांती पयलें कोंबी पयली तें कशें रे तांती कित्या जावन नजो तुवें एकच सवाल विचारूंक 2 सवाल विचारूंक ना तूं ऐकले मेस्त्री ऐकले आता त्यांच्या बुरक्यांकडे उलोवंकच जायना जायना हे बा. पोट्याच्या सायकल लोट रे काढ रे शेंडी हा लो दूध ओमता रे बेटा 1 नंबर इसका बाप 10 नंबर देखा आज मेस्त्रीने तांबडले काका 500 रुपयांची अर्जंट गरज आसली काही तो येवच्या पयलेच पैसे काण दवरता
या माझ्या घरात घडणातलं एक आणि तिचे कर्तुब घडला आणि तिचे कर्तुब या घरांत किती म्हणतात मेजर येस येस आणि तिचे कर्तुब सत्यवंत नीतिवंत त्या महात्मा गांधीजीची तस्वीर प्रतिष्ठापन केल्या आणि न्याय नीतीची कीर्त या संसारात प्रसार करच्या यास माझ्या घरात आंध्राम यास माझ्या घरात सांगले बरी अल्फ्रेड आणि आर्थर होईस पावल्या ते दोघी जण ओढल बाहेर गेल्यात त्यांनी येऊन देत ते येऊन देत ते आईल्या उपरांत हांव तांची न्हीद करता हांवें चिंतूंक कुसना हांवें चिंतूंक कुसना अशें घडत म्हणून हांवें चिंतूंक कुसना अरे अरे ते आईलेच त्यांनी गुड इव्हनिंग मेजर गुड इव्हनिंग इन्स्पेक्टर गुड इव्हनिंग गुड इव्हनिंग डॅड. गुड इव्हनिंग माय सन कितें दोघी बाबा पयस सरल्यात डॅड आम्ही पिक्चराक गेल्ले डॅड. व्हेरी गुड पिक्चर डॅड, व्हेरी गुड पिक्चर. आमच्या देशात चलची नीत अन्याय अनित सगळे या पिक्चरान दाखयला. कसले सर अन्याय आणि अनित घडता आमच्या राष्ट्रांत भ्रष्टाचार खून लूट अत्याचार आणि सांगातास संपूर्ण भ्रष्ट झाले राजकारणी आणि उन्नत मट्टाचे हुद्देदार. डॅड आमची आस्तबदीक बंदडे वेळार पिरिंग्याने लुटून वेली. उरुळली तोडी स्वातंत्र्य कळशिल्ल्या निपान आतांचे राजकीय मुखेली लुटून आसात. अनेक खंय म्हणसर पावल्या म्हळ्यार देव मंदिरात देवाची इमारत लुटून विकतात. स्टॉप इट. तेच बरी तेच बरी देव मंदिरासारख्या या माझ्या घरात आज चोरी झाल्या नीतीची खूण झाल्या. या दोन मिनसर हांवें पाळ लायल्या न्याय नीतीची चोरी झाल्या. आज आज यस माझ्या घरांत त्या आलमारीत 50,000 रुपयांची एक आट्टी नपैस झाल्या. किती 50,000 रुपये चोरी झाला. होय 50,000 रुपये चोरी झाल्यात. सत्यवंत आणि नीतिवंत महात्मा गांधीजीची तस्वीर प्रतिष्ठापन केल्या या माझ्या घरात आणि या दोन म्हणसर हांवें फाळ नायल्या न्याय नीत फाळ लायल्या या माझ्या घरात. ह्यो दोन मिसर नीतीचो सुवाद वाढा नसल्या या माझ्या घरात आज आणि तिची गाड उठल्या. आज या घरा भितर कोणी दुसरो प्रवेश जावंक सोर तुमच्या तेगापैकी एकलो थंय खंडीत हांव जाणा. आर्थर अल्फ्रेड आणि तो आंद्राम हांगा या हांगा या. आणि आता सुरवे तू आंद्राम दुनिया त्या सत्यवंत नीतिवंत महात्मा गांधीजीची तस्वीर पळय आणि सत्वलय हे सोरपण तुवें केलाय. हांव नेना दुनिया हांवें विचारल्या सवालाक ही जाप नाही. तुवें सोरपण केलां वय जाल्यार वय म्हण करूंक ना जाल्यार ना म्हण. सत्य साव सांगता ते पैसे हांवें सोरूंक ना दुनिया. ओके. आणि आता तू अल्फ्रेड त्या त्या महान मनशाची महात्मा गांधीजीची तस्वीर पळय आणि सतुलय हे सोरपण तुवें केलाय.
सॉरी डॅड सॉरी ते पैसे तुझे बरोवन घेविना हांवें काडल्यात आर्थर इज इट ट्रू होय डॅड होय गरजेच्या कामा खातीर हांवें काडीसय पडले आय एम व्हेरी सॉरी डॅड सू केल्ल्याक ह्या घरची शिक्षा कितें म्हूण तूं जाणाय मू दी अरे इतरू सोचर को डेन्नू ने रे तू आज इसका लारा जाने काही बाई सोरलोय इतकं राजाला किती झाले ट्युशन नांगी तू का ट्युशन तू इतलो हुशार बुरको तू का गाले ट्युशन रे ये सकट परीक्षेन पास मरे वय पास सेक्टांती 100 मार्क्स 100 मार्क्स चांद पुरा 100 मार्क्स मेळले रे ಕನ್ನಡಂತ 14 ಲೆಕ್ಕಂತ 16 ಸಮಾಜ ಅಂತ 18 ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ 20 ಅಷ್ಟೇ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ఎంతకి तुझे बर्रा पण 100 मार्क्स ఏ మొరంది డెన్ను గరంతో కజాలే కైనే भारी गम्मत गई गम्मत इंतरून म्हाका बरी आपोवना येते आसून दी रे घर कशा सुपर मेस्ट्री सुपर वय गे कितनी बेडरूम आसात रे 3 बेडरूम्स एका रूमांत हांव न्हिदता दुसऱ्या रूमांत भाव न्हिदता तिसऱ्या रूमांत मम्मी न्हिदता पाप इंतरूक रूम नाय रे पाप डॅडीक रूमांत ना मम्मीच्या रूमांत न्हिदता आले पुता बरे हुशार जायचे बरे लक्षित जायचे वक्का वक्का ए लक्का लक्का हो अरे 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 आद्राम काय बाय सरली तुझी सवारी आता कित्याक या मागतेल्या कोण खंय येता म्हणली उसा बरी किती म्हाका मागतलो म्हणताय तुझ्या घरा शिकता म्हणून तुझ्या घरा मागोंक आयलोय रे माझ्या घरा नाही तरी हांव काम करण्याच्या घरात मागोंक येनाय वे किती मागचे ते मागचे नाही रे रीण विसरचे रीण पेन्शन आयले कुडले तांचे पैसे फाटी दिना वे तुका पेन्शनाचे पैसे येवचे आणि सिमिस्त्रे पावचे एकाच दिसा किती मोराचे म्हण तू म्हणताय वे नाका बा नाका तू इतले गिमरचे नाका तुवें मेल्यार या लोकांची सेवा आनी कोणे करची तुझ्या लागीं उलयल्यार म्हाका पिशे म्हणते वाचड देडा पॉयंट चलता म्हातारो बिंसो देडा पॉयंट तुमचो बाप वय किती आंध्रामा मध्य रस्त्यार खाट्याक रावल्या खोंब्या बरी झगडून आसाई नाही रे इंत्रू फाल्यां म्हज्या भावाच्या दुवेचे काजार रे तशें एका हप्त्याची कामाक सुटी मागून बऱ्या कामाक भायर सरतना त्या कुस्त्याची बेसो खंय वेताय पण वती मागता पिसांट खंयसो मागीर ही कसली फाडसय मेस्त्री इतले मरा तुम्ही शिकवन बऱ्या कामाक येताना खंय येता म्हणून विचारचे पोरा रे तुझो सैला पो मुझ्या हाताने बोराब शिकलो माका तो शिकों भाई सरला मेरे बिली मेरे को मैं बोलती है ये सांग रे तुझ्या दुधाचो यार तुवें सारको केल्लो आसा रे सोनवारा मात्र वासल एक घरा बाजार तयार वासुलीक म्हणटाना म्हाका एवढा सायलो मेस्त्री तुमचे सुमार बाकी आत दूध मात गाणेतात पैसे दिनात हांवें कित्या बाकी दवरला म्हण तूं जाणाय रे सांगल्यार नेर कळटा तुझे दूध सदा सकाळी सगळ्यांची कापी जाल्ल्या उपरांत येवन घरांनी पावता ते तुझ्या दुधांत आसचे अर्धे उदाक पाडचे जाले तुमका दूध नाका तर पाल्यान सावन बंद करता मेस्त्री म्हाका घरांनी दूध व्हरूंक पावना पाल्यान बंद आले रे इंत्रो रागार जायनाका रे हांवें दूध बंद कर म्हणून सांगले रागार जायनाका रे हे इंत्रो
असं बरं यार झाला म्हणून दिसता बॉल सिल्लो दाट असा हांव धाकटे रे सचिन बाई सोरला रे म्हाका एक 100 रुपये मेळटी ते रे आजकाल कितले पैसे आले रे पावता रे मेस्त्री म्हारगाई नाही म्हारगाई पिया पहिले कुचनार खात उरताना दुखायताले आता ते अंगडी येताना आठना तू दुखायतात कितें करचे रे म्हाका एक 100 रुपये आल्यार धर्माकडी रे रीण रीण पेन्शनाचे कुठले तुझे पैसे पाटी दिता आणि हे पळय पैसे म्हणून रडा नाका रे पैसे म्हणल्यार लक्ष्मी शेजारचे लक्ष्मी गे ऐश्वर्य गी माझ्या बाकी आले पहिले अंदीचे आता म्हाका सांग रे तुझे कितले बाकी आसात राव बूक पळोवन सांगता आम्ही पुरा बरोवन धरचे तुमचे आले पुरा कण्णोची आत 43 40 आणि 3 आणि ते चिल्लार 7 रुपये ते काले चिल्लार वट्टू कुर्सून एक 50 रुपये 50 रुपीज एक राऊंड फिगर कर रे किते तुमचा बाप्पा काल अकाउंटंट आलो की जाल्यार 7 रुपये जाय म्हणून झाले तुका इंत्रो तुका कळले धर्माकडी रे रीण धर्माक आणण्याचो मनीस नाही दर 7 रुपये पेन्शन आयले कुठले दीजे 3 रुपये सडता सात जायत रे ये पेन्शन आयले कुठले दिता इंत्रो जायते काले कच्चे चेडो मात्र बरो देशी मात्र कोटे काले उरता शेख अल्फ्रेड तुझ्या रायाक मुझे राणी येता शेख तुका आता बाचाविना वेट राव म्हाका थोडो चितू अवकाश दे अर्जन कितले चिंता रे तुका बाचाविना अल्फ्रेड तुझी वाट सगळ्यांनी बंद झाल्या गिव मी अ चान्स टू थिंक मॅन पोस्ट अल्फ्रेड बाहेर पोस्टमॅन आयलो आसतलो वस कितें पळय बरें आसा आर्थर हे कागद तुका आयले म्हूण दिसता कोणाच्या नावार आयला मिस्टर ए बरेटो म्हूण काणसिला खंय जावन आयला नो रॉंग एड्रेस ना पूण हे कागद तुकाच आयले आर्थर ए बरेटो म्हळ्यार आर्थर बरेटो म्हाका आयले तर हे बरेटो सांगता एसआय म्हणलो बिल्लो ही आसतलो अल्फ्रेड ते तुकाच आसतले हे बरेटो म्हळ्यार अल्फ्रेड बरेटो ही जाता पूण आर्थर हे लोकल लेटर म्हाका येवंक साध्यच ना साध्यच ना बरें बेस्ट तें कित्याक वत रे दी ते लेटर दी पळय वाचून पळय मोगाच्या अल्फ्रेडाक आर्थर राव ते म्हाकाच आयले राव रे तुवें वाचता रे कितें हांवें वाचता रे कितलें आमी दोगी एकच न्ही ओके वाच मोगाच्या अल्फ्रेडाक तुझ्या मोगाच्या विनान बरोवची तुर्ताची चीट तूं बरो जावन आसतलोय म्हूण पात येता तूं गांवाक पावतस आमच्या काजरा संबंदी तुमच्या घरच्या वडिलां कडेन विसान कागद बरयता म्हूण भास दिवन गेल्लोय अजुनूय तुजी खबर ना तुझे कागद पावो की ना म्हज्या मोगा म्हाका मोस कर नाका आमच्या मोगाची साक्ष म्हज्या गर्भांत 2 म्हयन्याचें बाळ किर्लून आसा अल्फ्रेड हे कितें केलें रे हे कितें केलें म्हज्या दटेबाक ही खबर कळत तर कितें जायत म्हणून म्हज्यान सांगूंक जायना ही चीट पावल्या कुडले तुझ्या वडिलांक तिळसून
आमच्या काजराचो निर्णायकान घे. म्हाका भिरांत दिसता आल्फ्रेड, जर तूं म्हजो हात सांडशी हांव ह्या संवसारांत जिवांत उरची ना. म्हज्या मोगा आल्फ्रेड, हांव तुज्या जापेक राखता, तुर्त कर, आखेर करता, सदांच तुजेंच विणा. आल्फ्रेड, आल्फ्रेड, कोण रे, कोण ते विना? आर्थर, ते बियेत आहे कित्याक? सदगताल सांग. आर्थर, ताचें नांव विणा. पूण तुमच्या मध्ये संबंध? हांवें ताचो मोग केलो आर्थर. तितलेंच न्हय, तें आतां आवय जावंचार आसा. ताच्या गर्भांत तुजें बाळ किरण आसा. हें सत? वय आर्थर. डॅडी कित्याक तिळसूंक नाय रे? डॅडी कित्याक तिळसूंक नाय? आल्फ्रेड, तूं त्या चेडवाचो खरो मोग करताय? सत, आमी वचून डॅडीक ही खबर सांगया आनी आतांच वचून त्या चेडवाच्या घरच्यांक पळोवन येवया. हांव ही पयली खबर डॅडीक सांगता. आर्थर, राव! नाका! राव? नाका? तूं कितें म्हणटाय आल्फ्रेड? नाका आर्थर, नाका! नाका? वाय? वाय? कित्याक? म्हाका खुशी ना आर्थर, म्हाका खुशी ना. तुका खुशी ना? तू कॉलेजमेट म्हणटाय, तुका खुशी ना? ताची गत कितें आल्फ्रेड, ताची गत कितें? तें गरबेस. आर्थर, आमी एक काम करया. कितें कितें तें? आमी ताका थोडे पयशे दिवन ताजो गर्भ काडुया. ही घरची मर्यादा 3 कासा विकूंक तूं पळयताय? आर्थर, तुवें म्हज्या खनपट्याक मारलय. इन्स्पेक्टर स्टेशनान जालोय. नथिंग, नथिंग डॅड. कांय ना, कांय ना. आत्ता एक कागद आयिल्ले. आल्फ्रेड म्हणटा ते म्हाका म्हणून आनी हांव म्हणटा ते ताका म्हणून. इतलें कर, इतलें चलचें. एड्रेस कोणाच्या नांवार आसा? मिस्टर ए बरेटो म्हणून. हे देशा ल्हान संगतीक येदो व्हडलो वाद. जस्ट ओपन द लेटर अँड रीड. न्याय तीर्स जाता. मोगाचा इस्ताक बरेटो. तुझ्या मोगाच्या इस्तान बरोवचे कागद. तू बरो जावन आसतलोय म्हूण पात येता आनी सदांच देवा लागीं मागता. हांवें आतां तुका सांगची खबर कितें गी म्हळ्यार गरजे वरवीं तुज्या गांवाक हांव येवचो आसा. गज पडल्यार 2 दीस म्हाका रावंक मेळत म्हणल्या विश्वासान हे कागद हांव बरयता. बरें, आखेर करता. तुजो मोगाचो इश्ट जॉन. आतां कळ्ळें न्ही हे कागद कोणाक आयिल्ले म्हणून? डॅड, म्हाका जॉन म्हणले इश्ट कोणी ना. वय डॅड, म्हाका ह्या नांवाचो इश्ट कोणी ना. कितें? आल्फ्रेड, आर्थर, तर हे कागद तुमकां आयिल्ले न्हय गे? तशें जाल्यार हे कागद म्हाकाच जायले दिसता. म्हाकाच जायले. मिस्टर ए बरेटो, आय मीन अगस्टीन बरेटो. अगस्टीन बरेटो वार टायमार म्हज्या कॅम्पांत आसलो म्हजो इश्ट जायजे. पळय ते कागद दिशीन दी. आर्थर, ते कागद तुवें डॅडीक कित्याक दिले? डॅडीक दिल्यार कितें जालें रे? ताका दिसता तो खूब डणे रे.
ठेवा नसतो उडवता तयार असा तू हांगा कामासर मग्न झालाय उठ तिला नसतो अरे विना हे काम इल्लें बाकी आसा खाजराचें घरचें जाल्ल्यान मस्त अर्जंट आसा तुवें सांगलें न्ही काम कर तुका एक भयण आसा ताका एक फुडार आसा म्हूण देखून दीस रात काम करता काम 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 आम्ही ते अर्थ म्हणले नाही रात दीस काम करून जीव पिड्यार केल्या कशे अरे विना हांवें हे वस्तूर फायनान्स दिता म्हणा दिल्ल्या भाशेक चुकोवन जाता विना नाका दट्या बा उठ तिला नसतो कर सोडी नाही तू गिप्पाच नष्ट झालो रे अगं रोज गेला दट्या बा तर विना म्हाका नष्ट हांगा साड हांव हांगाच नष्ट करता जाय. विना 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 की बता उदा काढ विना विना किती झालं विना 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 किती झालं विना दत्त राबो काय ना दट्या बा थकली गुल्ले बरी सर काय पिंतान जायचे आता सारखे विना तू हांगा बस नष्ट हांव भितर वचून करता पोस्ट पोस्ट राव रे किती राव रे माका रे दिवी रे गिब्बा तुका मजे कागद रे दी रे लेस दिते ले बाहेरच ना बाहेरच काय जाय कुरकुरे बुरगी खातात तुला कुरकुरे दिला मात जाय रे कुरकुरे देता दी मा दिते मो दी मा दिते मो दी रे खंडित खंडी देता दी रे दट्या बा तुझ्या नावावर एक कागद आहे ना म्हज्या नांवार कागद वय. गिब्बा आज खंयचो दीस रे आज सोमार दट्या बा सोमार ओय वा आज विना पळोवंक नवी सैरी येतात सैरी आमगे कोण दट्या बा तुका सोडून सांगचे रे आज विना पळोवंक एक चेडो येता बऱ्या कामार आसा खंय हा हांवेंच ताका कागद बरयले आजच येता खंय हांव विनाचें खाजर अशें करतलो गे आमच्या वाड्यांत तसलें खाजर कोणे काडिनातले बरी व्हडलो माटो घालतलो मारो गो थोर नाणी नेटयतलो पळे रे गिब्बा काजर म्हणटाना तुझे बहीण कितले लजेले बळे रे गिबा तू एक काम कर काला दट्या बा बेकारी कसो न्हू इल्लेशें गोडशें इल्लेशें तिखशें खाणाक तशें पिवना ऑर्डर दिवन ये जाय दट्या बा दट्या बा कितले ऑर्डर दिजे म्हणालय 10-12 ऑर्डर दिवन ये 10-12 22 घे दट्या बा 22 नाही रे 10 नंतर 12 जाय दट्या बा आत्ता विना आवय बापय ना तरी बापायच्या जाग्यार हांव आसा आज तुका पळोवन तुजो न्हवरो म्हजो भावजी येता म्हजे बहीण सबायन तशें गुणान खंयच्याय चलयांक गुन्हे ना म्हूण आयल्यांक कळजय वय हांव हांगेलें नितळ करता तूं भितर वचोन बऱ्यांतली बरी साडी न्हेसोन ये काय दट्या बा बऱ्यांतली बरी साडी न्हेसून कितें म्हणटा रे? ऑर्डर देऊन आइलो ऑर्डर दिवन आयलोय वय. तर हांगेलें नितळ करया जाय दट्या बा पाडी धर सैराम बसून जागो जाय न्ही
विला 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 ठेवा विला म्हाका माफ कर दे ठेवा विला विला ठेवा हांवें चूक केल्या विला 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 हे किती वीक विला हे तुम्ही किती गेले विला ठेवा विला ठेवा विरो तुझे विरो या संसार माफ आता विला विला केली बघा चूक केली म्हाका माफ कर विला 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 जेसू मोरी तुझे विला विला त्या संसारात तू अंतरले विला अंतरले मुझे आशा तुझे निराश गेली गे विला हवे तुझे खातीर स्वप्नेली ती स्वप्न मंडपा तुवें घोसलोन घाली गे विला विला दर्शबा आज जेंकांच्या चल्या संगी म्हजे लग्न करतले म्हणले म्हाका कशी चले देखून हांवें हो निर्धार घेतलो म्हजे भविष्य सुंदर संसार म्हज्या बापायच्या जाग्यार रावून म्हजे खातीर तूं मस्त ओद्धाडलोय खरी गजाल तुका सांगू हांव भियेली निजाम हांवें एका चल्याचो मोग केल्लो पूण त्या चल्यान म्हाका घात केलो दात्याबा म्हाका घात केलो हांवें गुटान गेल्लें पातळ तुजें नांव लिपयलें हांव चुकोन पडली दात्याबा हांव चुकोन पडली म्हाका माफ कर ह्या नंतर तुका तोंड दाखोवची योग्यता म्हाका ना हे चिंतूनच हांवें हो निर्धार घेतलो आदेश दात्याबा आदेश आदेश मध्य रस्त्यार रावन काल जिल्हा पंचायत चुनावण आयले म्हणून काही उमेदवारा विशयी भाषण होणी करना की चेडव कितें काय मोदे मार्गार रावता तोडांत रावचे रे ते सोडी आतां तोड आनी मारग एकूच जाले आतां आना रे भाशण न्ही रे इंत्रो तूं म्हाका सांग हांवें कोणाक बुडयला रे कोणाक बुडयला रे इंत्रो तुम्ही भांगार भांगार मनीस मेस्त्री तुम्ही कोणाक बुडोवचे तुम्ही बुडोन आसात पळय रे इंत्रो तुका जाल्यार समजता इंत्रो पळया खंयच्या भुताक हांवें बुडयला पळया सांग दी पळया रे सांग रे तुम्ही कोणाचे रीण धरना म्हणून म्हाका गोत्तू नाही हांव होती जिन्साच्या अंगडीच्या कोंकड्यांकडे गेल्लो कितेंगी 60 चिल्लर रुपये बाकी असं म्हणटालो हांवें आयकल्लें मात्र बाकी आसात वय रे हांवें काय दिना म्हळे पेन्शन आयल्या कुडले तांचे पैसे उडयता रे ताका एकल्या सोन कोणच्या भुताक बाकी आसा सांगोन दी पळया सांगोन दी रे इंत्रो तुम्ही कोणा
कोणाचे रीण दोरचे मोनीसत नाही म्हाका गोत्त नाही लोक म्हणता म्हणून दी अहो सकाळी रामपण्णाच्या ओटलाक दूध दिवंक म्हणून गेलो नी रामपण्णा कितेंगी पुरपुरतालो आ सिकेरी मेस्त्री ಎಂಕ್ 80 ರೂಪಾಯಿ आवड मारे इंची बरपण लयची करपण लयची म्हणटालो किती रापा त्या बणक्याच्या जीबे खरंच माडोग सत्य सांगता इंत्रो हांवें ताका बाकी असचे 79 रुपये 75 पैसे मात्र लेखान दिता घालपास चार आनी सोडून चे अशें जावन रे लेख विसरलं तू सोडतो विसरजे मेस्त्री विसरजे लेखा काही दुख ना आले रे ताका एकल्या असून कोणा बाकी रे सांग रे इंत्रो कोणा उडयला अंद्रामो आज म्हणटालो मे जरा कितेंगी 100 रुपये चिल्लर बाकी आसा म्हणून म्हाका सामान गोत्त ना म्हणटालो बाकी आसात वयर रे म्हाकाय गोत्ता हांव तशें पोटी मारिना आनी कोणाचे रीणी दवरिना आले पोर पेन्शन आयल्या फुडले मेजराचे पयशे दिया हांव ताच्या घरा गेल्लो हांव घरा येतना मेजर घरा नातुल्लो तो घरा नातुल्लो मुजी सुख रे सुख मेजराचीस तुवें पयशे दिवंक येताना ताणें ना जावचें म्हळ्यार सूख कोणाची मेजराची ते सोडया जायते भोवटी रीण काडून गेल्याचे पयशे पाटीन दिया म्हण येताना ते आउट ऑफ स्टेशन ते म्हाका हाड मेळटाना हांव आउट ऑफ मनी तशी तुजी खाणी न्ही म्हजी सणी मेस्त्री तुमची परिस्थिती आणि खाणी पुरा पळयताना म्हाका बिरमोत दिसता मेस्त्री बिरमोत तुमची पण म्हजे इल्ले चिल्लर आसात न्ही उडास आसात न्ही मेस्त्री आळे रे तुका दिवंकूच म्हण तुजे 50 रुपये आण नायलो रे म्हळे म्हाका कोणाचे रीण धरचे म्हळ्यार जायना रातीक न्हिदी पडना केल्ले जिवाक वरगोंकी वरगना धर रे तुजे 50 रुपये आपा हे दूध असो यार सारखं करताय बरे वय हे अरे रे इत्रो एक सांगू विसरलो रे अरे रे तुझो इष्ट मुजो भूत हेनरी आने और तू पळता नाही का रे हेनरी आयला कसो साई फास्ट किरास ताचे बरोबर काजार ने रे तशे उठी आयलो झटपट 1000 हेनरीचे काजर तर गम्मत आसा म्हणून जाले म्हाका 50 रुपये खर्च जालो यार असो आले रे मागीर तुझो इष्ट ने ते 50 रुपये दवर नाका हे इंत्रो हांव 1000 तर्फे इन्विटेशन प्रिंट करू म्हणून बायसरलो बोल्सा जाले 50 रुपये तुका दिले बोल्स खाली जालो रे हे इंत्रो एक काम कर तू कशें 1000 50 रुपये हार धरून चिंतायले 100 रुपये हातांत दी रे 400 रुपये 1000 दिसा आयर दवरल्यार जाले काय वाजे उणे जायना गे नाही हांवें या म्हाताऱ्या कडेन 50 रुपये आयर दवरता म्हणून बाडाय घाल्या गुलेली गाई इंत्रो 100 जाय दर देव बरें करो इंत्रो 1000 के इन्विटेशन प्रिंट जाल्ले तुका हाड दिता जायते दूध मजेन तुका जरा घे दूध तुजेंत रे नाही हो लोक बुडेला नगेला म्हणताने कोणाचे बुडेला रे कोणाक मारला कोणाला तुझे मुखार आमची योग्यता म्हाका ना विना 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 किती झालं त्याच्या बा विना आमचे विना
आत्ता म्हजे लागी उलयले विना म्हजे लागी उलयले तुका कितें जालें धाकटे अब्बा म्हाका भिरांत दिसता आतां तो समज नाही सरली विणा बाई हिंगासर कशी येतली तर हे सोपान घे गिबा आजकाल म्हजी मत दर्यार ना म्हज्या बहिणीला खातीर सभा रावळे रावे बांदली आज ती रावळे राव कसलोन पडली गिबा आनी मुखार आमी एक बरो निर्णय घेवया दीस रात गळोन मस्तू जोडया आनी जोडून विणाच्या नांवान दुबळ्याक वांटया या अंगडीचे नाव जॉन टायलरिंग हाऊस असले कडे विना टायलरिंग हाऊस म्हणून बदलया नव्या बोर्डार विणाची तस्वीर पिंतराया अशें केल्या मात्र विणाच्या आत्म्याक शांती मेळत जाय धाकटे अब्बा आमी तशेंच करया तर गिबा आमकां विणाच्या तस्वीराची गरज आसा तूं भितर वचून विणाची सुडके जाणली जाय धाकटे उपते कर गिबा ते इथे मोगाच्या विणाक तुझे कागद पावले आनी मुखार तुका आनी म्हाका कसलो संबंध ना तर नाटपणाच्या उभेक लागून आमी केल्ल्या पातकाचे फोड तूं नितळ कर आनी मुखार म्हाका तूं राखून रावनाका म्हजी वाट म्हाका तुजी वाट तुका गुड बाय विना तुका अन्याय केल्या त्या गतक्याक ना हांव जिवंक सोडचो तुवें काणीक जावन दिल्ल्या ह्या खात्रीनच तुजेर अन्याय केल्या त्या गतक्याची हांव न्हीद करतलो हांव न्हीद करतलो गिबा ह्या अंगडीची जावत बरी पडे हांव आत्तां येता धाकटे अब्बा वचो नाका धाकटे अब्बा म्हाका भिरांत दिसता राव हांव तुका खंयच्याय कश्टार घालचो ना धाकटे अब्बा वचो नाका धाकटे अब्बा गिबा हांव तुका खंयच्याय कश्टार घालचो ना तुका कश्टान वरायल्या वेळार म्हाका 3 फावटी धाकट्या बा म्हणून उलो मार तेन्नाच हांव प्रत्यक्ष जातलो धाकटे अब्बा वचो नाका धाकटे अब्बा धाकटे अब्बा धाकटे अब्बा धाकटे अब्बा ह्या अंगडीची जावत बरी पडे हांव आत्तां येता धाकटे अब्बा धाकटे अब्बा
किती उलयले साहेबा कोण तो हांव कोण म्हूण म्हजें नांव सांगल्यार तुका कळटा पूण इतलें जाणा जा हांवूय तुजे बरेच हात पाय दवरता म्हाका हें सांग विणाची तुका वळख आसा वीणा कोण खंयचे वीणा तर हे कागद वाच कोणाचे की कागद आनी म्हाका दिशी तर हांवें कितें जाप दिवची अळे साहेबा म्हाका आनी तुका कसलो संबंध ना बेश्टे म्हजो वेळ पाड कर नाका म्हाका अर्जंट एका जाग्यार वचूंक आसा तुका एका जाग्यार धाडूंकूच हांव हांगासर आयला तुजी पिशी सावाला गरज नात जागृत काण घे हांव कोण म्हणले तूं नेडाय या हॉस्टेलांत राया सारखे रास करच्या तुका हांव कोणचे लेख ती म्हजी मर्जी मर्जी वाटेनेच्या सुन्याकी ताजीच म्हणली मर्जी आसा हे मिस्टर शट युअर ब्लडी माउथ एंड गेट लॉस्ट सुने इंग्लिश बोंगता अळे चुकोन उलय नाका आत्ताच्या गुरकाडे सांगून तुझ्या गळ्या गच्चीतून बाहेर लोटूंक आसा गळ्या गच्ची देऊन भायर लोटचे पयले म्हाका हे सांग ही तस्वीर कोणाची ही तस्वीर म्हणजे पण ही तुझ्या हातान कशी आयली तेच आता सवाल आणि नवाल विना कोण म्हणलें तू नेनाय हे कागद कोणाचे म्हणलें तू नेनाय पूण ही तस्वीर मा तुजीच हे तू जनाय अळे तुझे ओपारेचे उलवणे आज म्हाका आयकूंक म्हाका वेळ ना हांव चल्लो वापारीनी उलोवंक हांव येवना पगार तुज्या हाणे मारपाचें कळसाण मेजूंक आयल्लो कश्टान मानसुगायन वाडिल्ल्या चलयांचे निस्काळपण लोटून तुका वेळ आसा कितेंच नेला आसल्या म्हज्या भयणीक तुज्या मोगाच्या पाशावान बुलगान ते 2 म्हयन्याचे गरबे जाता मसोर तुका वेळ आसलो विना म्हजे मोगाचे एकलेच पळय तुज्या कामुकपणाच्या पाशावान आपले निस्काळपण फावटावन ह्या संवसाराक तोंड दाखोवंक जाय नासतना ताणें जीव घात केलो ह्या सर वायट करण्याक तुवें आतां बारीकपण दिसय आल्फ्रेड बेन दिसता आत्ता म्हजी मर्जी म्हणटालोय म्हजी चूक जाली म्हाका माफ कर आतां तुजे हात पाय कामता म्हाका माफ कर ना ना तुका माफ केल्यार तुवें आनी मुखार पिड्ड्यार करच्या जर चल्यांचो शिराप म्हजेर बेसत आल्फ्रेड म्हजेर बेसत तुका माफ ना आल्फ्रेड नाका तुका माफ ना Police Inspector? वय पोलीस इन्स्पेक्टर आर्थर हियर हांव सेंट जॉन्स हॉस्टेलाचो वॉर्डन उलयतां हांगासर एक मर्डर जाला तुर्तान येया सर कितें मर्डर जाला कोणाक भितर वचूंक सोडनाका हांव आतांच येता ओके सर
कोण कोण ते कोण 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 ते कोण 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 तू कोण तू अहो साहेबा पोलीस माझ्या पाटला लागल्या त्यांचे डोळे चुकून हांव धांवन आयलो इमाने लिपोवकी निर्वाग नासता तुमच्या पाटल्यान शेव तुमच्या घरा भितर रेगलो किती पोलीस तुझ्या फाटल्यान पडल्यात किती अन्याय केलाय तुवें तू काही सोर नाही साहेबा हांव सोड नाही हांव एक गुन्हेगार व्हॉट मर्डर साहेबा राव साहेबा हांवें सांगचें आय म्हजी काणी आय जर तर हांव तुका पोटी मारता बघता तुवें पोलिसांक फोन करीत खाणी ह्या घरा फकत स्वताक मात्र अवकाश जर तुझी काणी म्हाका फडकेरी म्हण समजली तर तुवें ह्या घरची नीत जणा जावची बरी पळय पळय त्या वणतीक पळय पळयलें साहेबा पळयलें जर तर हांव तुका पोटी मारता बघता तुवें तुजी नीत जारी करीत जायत ये ये बस सांग तुझी काणी म्हाका एकच बहीण आवय बापयणातल्या भयणीक हांव सादा ताजो फुडें नंदा जावच्याक ताका कॉलेजीचें शिकप दिलें तितलेंच न्हय आसता ताका एका बऱ्या चल्या लागीं लग्न कर दिवची म्हजी आशा जावन आसली पूण ती म्हजी आशा निराशी जाली साहेबा निराशी जाली तिच्या कॉलेजीन शिकता एका अन्नाडी चल्याक बनावटीचो मोग करून आपल्या कामुकी जळान ताका फासायले या कामुकी खेळाचो फलितांश या संवसाराक कळत आसतना वेळ उतरून गेलो हे कळयल्या त्या पिलातान आपले हात धुले पुतीन नलिसाय सोसून तांकानाचो ना म्हज्या भयणीन जीव घात केलो ह्या संवसाराक हा देवच केलो हा देवच केलो हा देवच केलो उपरांत कितें जालें उपरांत त्या हात धुल्या त्या पिलाताच्या रक्तान ह्याच म्हज्या हातांनी हांवें म्हजे हात धुले काल सांजे 4 वरां हांवें ताची खुनी केली हे कळलेंच पोलीस म्हज्या फाटल्यान लागल्या आतां सांग साहेबा आतां सांग हांवें केली ही चुकी म्हज्या जाग्यार तुमी आसल्यात तर कितें करते आसल्या कितें करते आसल्या ना ना हांव ताका जीवशी मारतो ना कितें दिवशी मारचो ना हांव ताका एकच बरा जीवशी मारतो नातलो हांव ताका वळवळावन ताच्यो हर एक चुकी ताका ताका कळच्या सारकें ताका वळवळावन ताचे कुडीचे एक एक विश्वे कातरून
हांव ताका जीवशी मारता आसलो हांव ताका जीवशी मारता आसलो बरें केलें तुवें आय एप्रिशिएट यू ये बोस बोस तुझें नांव म्हजें नांव जॉन रॉड्रिगस सायबा पळय जॉन तुवें म्हाका सायबा सायबा म्हणून उलो करची गरज ना हांव एक मेजर पूण आतां रिटायर्ड तुवें म्हाका मेजर म्हणून पयल्यार पुरो ये आमी इल्ली च्या पियेवया सेबा मेजर मेजर तुमचे दोळे वय दिसनात जर तुका पयलेच कळिताल्ले म्हाका दोळे दिसनात म्हूण तूं घरांतल्यान भायर धांवतो आसलोय न्ही ना मेजर ना हांव अशी करतना मेजर अशें करतना मेजर तुमचे लागीं हांव एक विचारूं तुमी तुमच्या आंतल्यापणान तुमचो दिसपडतो वावर कशें करतात आनी तेणे कशें वेतात जॉन देवान म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट वेल्या तरी ह्या म्हज्या पांयांक आनी ह्या म्हज्या हाताक आनी ह्या म्हज्या कानाक त्या देवान दिश्ट दिल्या हांव ह्या म्हज्या घरा भितर हर एका कोणशाक वचोंक शकता आनी हर एक कोणशे म्हाका वळखतात तुका अजाप दिसता वय मेजर एक घडी पळय अळे हांगा मुखार टिपाय 1 2 3 अळे हांगा टेलिफोन 1 2 3 अळे हांगा गोदरेज 1 2 3 अळे हांगा भितर वचोंक दार 1 2 3 अळे हांगा बाळोक जेजूची इमाज 1 2 3 अळे हांगा म्हज्या कुडाक वचोंक मेळटा 1 2 3 अळे हांगा सोफा 1 2 3 अळे हांगा टिपाय जॉन भायर कोणगी आयला म्हूण दिसता वस तूं भितर वचून काही म्हणिल्ली पण राव आनी हांवें आपयल्ल्या बागार तूं येनाका वस जॉन 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 मेजर मेजर तूं कितले शिकलाय 5वी क्लास मेजर तुका इंग्लीश वाचूंक येता इंग्लीश वाचूंक येना जाल्यार थोडी अक्षरां कळटात मेजर घे हे कागद फोड आनी वाच हे टेलिग्राम मेजर ओके वाच ALFRED Alfred my son Alfred UNEXPECTEDLY unexpectedly उपरांत कितें आसा वाच MURDERD at 4 PM oh god ये मजा देवा What? Murdered at 4 PM? मजा देवा
काल कुणी केली कितल्या वरार संजेच्या 4 वरार मेजर संजेच्या 4 वरार संजेच्या 4 वरार जॉन जॉन तुझे म्हज्या स्पुताक कुणी करूंक ना मग ना मेजर ना ना तुमच्या तसल्या नीतिवंत मनशाच्या पुताची हांव कुणी करून घे मेजर कुणी करून घे 1 मिनिट राव 1 मिनिट John, get John. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अरे येस माझ्या पुताची तस्वीर बोले जॉन बोले माझ्या पुताची गुण करूंक ना म्हूण सांग जॉन गुण करूंक ना म्हूण सांग कशें ना म्हणून मेजर कशें ना हमें कुणी केली जास्त व्यक्त मेजर हो जॉन जॉन मेजर तुम्ही माझ्या रक्ताच्या फळाची खूण केली जॉन खूण केली जॉन जॉन I appreciate you तुवे तिथे चालवा रोखून धरले जॉन तुवे थोड्या दिसा पहिले या घरच्या ऍड्रेसाक एक कागद मुनी बरयले कागद ना मेजर हांवें बरोवंक ना 1 मिनिट राव घे जॉन हे कागद वाच अरे ही म्हज्या बहिणीची विणाची अक्षरा मेजर विणाची अक्षरा वाच मोगाच्या आल्फ्रेड तुझ्या मोगाच्या विणान बरोवची तुर्ताची चीक तू बरो जावन आसतले म्हूण पाती येता तू गावाक पावतस आमच्या काजरा संबंधी तुमच्या घरच्या वडिलांकडे विसारून कागद बरयता म्हूण भास दिवन गेल्लोय अजूनही तुझी खबर ना तुझे कागदी पावना म्हज्या मोगा म्हाका मोस करनाका आमच्या मोगाची साक जावन म्हज्या गर्भान 2 म्हयन्याचे बाळ किरलो आसा म्हज्या धाकट्या बाई खबर कळत तर कितें जायत म्हूण म्हज्यान सांगूंक जायना ही चीट पावले कुडले तुझ्या घरच्या वडिलांक तिळसून आमच्या काजाराचो निर्णय खानगे म्हाका भिरांत दिसता आल्फ्रेड जर तूं म्हजो हात सांडशी हांव ह्या संवसारांत जिवाक उरची ना म्हज्या मोगाच्या आल्फ्रेड हांव तुज्या जापेक राखता तूं घर आखेर करता सदांच तुजे विना Idiot! तर त्या दिसा अर्थरान हे कागद उलटा वाचून सांगले गी आणि स्वतःची खेळकुलां केली
जॉन बाहेर कोणी आयल्यात म्हणून दिसतात वच वच तू वचून पहिल्याच्या जागार स्लीप पण राव आणि हांवें आपयल्या पगार भायर येनाका Dad, तुका हे sad news दिवंक हांव आयला. Alfredaची खून जाली. He is no more. हांव जाणा तितके वडोल पोस्टमॅन टेलिग्रामान आयिल्लो ताचेर नास ते टेलिग्राम वाचून हांव ती खबर जाणा जालो. Dad, पूण तो खुनीकार आल्फ्रेडाची खून कर हे उशीन धांवन आयला आणि तो ह्या सुत्तुरांत आसा जाय म्हणून म्हाका कळोन आयला आणि आज ताका दंड दिवचे खांब उजेर पडला. हांगासर कोणी परको मनीस भितर आयला परको मनीसर आणि हांगा दार बंद केला आणि हो मेजर घरा भितर आसा. एकलो खुनीकार या सोर उक्त्या दारा मुखांतरच भितर घुससय म्हणना. जर तुका म्हजेर दुबाव आसा तर तुवें ह्या घरची सोदना कर येत इन्स्पेक्टर. ना डॅड ना, नीतीक अत्याधिक गौरव दिवच्या तुजेर म्हाका भरपूर पातयेनी आसा. पूण हांवें सोदना करचो खुनीकार हेच चेपेंगल नासतलो म्हूण म्हाका कळोन आयला. चेपे वय चेपे आय मीन हेड. आत्तां हांगासरच टिपा हसरची पडून आसलें पळोवंक गेलो. ओ थँगी तितके वडोल तो शिकेर मेस्त्री आयिल्लो बशा तो तुका सोडून गेला आसतलो. एबसेंट मायंडेड पर्सन. माफ करीसय मेजर, माफ करीसय. ह्या घरांत थोडी सवालां म्हाका विसर जाय पडटात. कॉन्स्टेबल ताका भितर हाडले. किपा तुवें आतां सच सांगसय. तुज्या धन्याचें नांव जॉन रॉड्रिगस. तो आतां खंय आसा? हांव नेना. कितले दीस जावन तो ह्या गांवांत ना? 2 दीस जाले. तो भायर येतना कितें म्हूण सांगून गेलो? अय्यो मारी नाका तूं सांगता. आतां तेका कातर घेवन किपा आंगड पळय हांवें कितें तो म्हणून स्वताच रावलो. कोणायकी जिवीशी मारता या खून करता म्हणून सांगतलो गे. अय्यो मारी नाकात. कोणे केल्ल्या पातकाक कोणाक शिक्षा. कसले चुकी करिनातले म्हाका मारता धाडच्या बा. म्हाका बाजाव कर धाडच्या बा. तूं कसले कश्टार आसल्यार 3 फावटी म्हजें नांव उलो कर म्हणून सांगलें. आता तुका 3 फावटी उलो मारता धाडच्या बा. ह्या नेणारे मासू भुरग्याक तुम्ही कष्ट नाकात आणि असे करशात तर तुम्ही समाजच्या नीतीक न्याय असो ना. आपल्याला जो गुन्हेगार हा शिक्षा म्हाका पावो. मिस्टर अगस्टिन बारेट्टो, एका खुनीकाराक पोलिसांच्या हाती दिवचे आसून तुवें तुज्या घरास लिपोवन दवरलाय. ह्या अपराधाक लागून हांव तुका अरेस्ट करता. वेल डन माय सन, वेल डन. तुवें तुज्या नितीचो
शिक्षा जारी केली. त्या देखून हांव तुका तकली बघायता, हांव तुका तकली बघायता. पूण वेच्या आधी तुझे लागी 2 उतरां उलोवंक म्हाका अवकाश दिशी गी. उलय मेसर उलय. थँक्यू माय सन, थँक्यू. हांवें उलोवच्या पयलें तुवें तुज्या त्या अधिकाराचे चेपे आय मीन हॅट सकला दवरयत गी. शुअर. आता उलय मेसर. इन्स्पेक्टर आर्थर बरेट्टो, तुवें म्हाका आनी जॉनाक एका कुणयाच्या प्रकरणांत अरेस्ट केलाय. व्हेरी गुड. आय एप्रिशिएट यू. पूण तुवें तुजी नीत जारी करच्यांत स्वताक विकृत केलाय. ना तुजो वाद हांव फातयना. बुडास आसा इन्स्पेक्टर तुका. थोड्या दिसा आदी ह्या म्हज्या घरांत हांव त्या आलमारीत हांव 50,000 रुपयांची एक आट्टी नपयस जाल्ली. म्हाका उडास आसा आनी त्याच दिसा आमची तेगांची तनकी जाल्ली आनी हांवें तेच दिसा सांगलां ते हांवें सोडल्यात. Absolutely wrong. ना त्या दिस आल्फ्रेडान ते पैसे सोडले म्हणून हांव खंडी जावं आसलो. पूण तुवें फट साक्ष सांगून स्वताची खेळकुळां केली. ही तुजी पहिली चूक. आणि थोड्याच दिसा उपरांत तू आणि तुझो भाऊ आल्फ्रेड हांगास ह्या टिपायर बसून चेस खेळता आसतना एक कागद तुका आयिल्ले आनी हे कागद कोणाक आयिल्ले म्हणून हांवें विचारतना आनी ते वास म्हूण सांगून तुका ताकीद दिताना तुवा ते कागद आतांच तशें वाचचें सोडून उलटा वाचले. ही तुवें केल्ली दुसरी चूक. एखाद्या वेळा त्या कागदांत आसली ती सत गजाल त्या दीस म्हाका कळोन आयिल्लें तर आज ह्या घराक सूण जावन येवचें तें चेडू जीवघात करते ना. आणि तुझ्या भावाची आणि म्हज्या पुताची आल्फ्रेडाची कुणी जाती ना. आणि ह्या जॉनाक कुणीगाराचो बिल्लोही मेळतो ना. आणि स्वताचे बंदेर रितीचें घर बांदलो तुजो बापय आज कानुनाचो बंदी जातो ना. ह्या सर्व चुकी तूंच करणार तर तूंच करणार. आज तुजे वरवीं 3 जीव ह्या संवसारांत उरले ना. पयलो जॉनाची बहीण वीणा आणि दुसरे जॉनाच्या बहिणीच्या गर्भात आसले ते कीट आणि तिसरे तुझो भाऊ आणि म्हजो पूत. ह्या सर्व चुकींक
तू स्वीकारा आर्थर, तू स्वीकारा. इन्स्पेक्टर आर्थर, म्हज्या ह्या जैलाचे प्रकरण मुग्धता सर ह्या घरची जबाबदारी हांव तुका दिता. घे ह्यो ह्यो घरच्यो सावयो, घर बऱ्या तरान सांबाळ. गिपा हांगा ये. गिपा हांगा ये. भिये नाका. हांव पाटील घरा आसा सर. ह्या धाकटुल्या भुरग्याक तुवेंस पळयशे. वच 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 गिपा वच. इन्स्पेक्टर, आतां जाल्यार तुवें तुज्या अधिकाराचें चेपें दवरयत. जॉन, आज तुझे संगी हांव आसा. तूं कांयच भिये नाका. अनित बरोवन गेल्ल्या ह्या संवसारांत आमी सताक साक्ष दिवया आनी सत खेदाळाय सलवण म्हणून ह्या संवसाराक आमी दाखोवन दिवया. इन्स्पेक्टर, come on, let us go. आमी या.